दिवचलचो नवो हायवे बांदपाच्या कामाक सुरवात जाल्या, पण मदीं असलेल्या सर्व्हिस रोडाची मातचाळण जाल्ल्यान हो रस्तो प्रवाशांक धोकादायक जाला, जाका लागून कोणाचो जीव लेगीत वचूं येता। ह्या प्रकरणात संबंधित अधिकाऱ्यांनी जाता तितले बेगीन लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात केला ते मोठे मोठे खडी बिडी तेजे आसा आणि त्यामुळे जाता कितें कोणी जो रहदारी हो जो आसा गाडी टू व्हिलर तो पडटा किंवा खडी उसळटा आणि ती ते कोणाचे तरी येवन टाण्ण करून फाटल्यान फुडें तोंडार बीन बसता अशे दोन प्रकार हांगा घडले। शिवाय एक कपल फाटल्या दिसांनी हांगा पडलें। त्यामुळे हांव मागता की त्या जे कोण टेंडर जे कोणी कॉन्ट्रॅक्टरान घेतला तेणी तो पक्को व्यवस्थीत पयलो सर्वीस रोड करून दिवचे। दुसरें व्हडले व्हडले नेस्ले कंपनी असल्यामुळे व्हडले व्हडले कंटेनर येतात, तांकां सहज तो कावो घेवपाक बीन येना, सो कलंडून तो परत त्या दरीन कसो पडपाची शक्यता आसा। शिवाय आनी एक गोष्ट फाटल्या दिसांनी घडली की एक कपल येता येता मदीं थंयसर जे खडये निसरलें आणि ती पडली, माल लागलो। त्यामुळे असे प्रकार घडपाचे आसा, हे बारीकशे प्रकार, पण मोठे जर प्रकार घडले जाल्यार ताका जबाबदार कोण आसतलो। ताका लागून आमी मागता की हे हायवे जो कोण बांदता किंवा हे करता तेंच्यांनी व्यवस्थीत लोकांची पयली काळजी घेवची आणि व्यवस्थित ते काम करून पूर्णत्वाक व्हरचें। नमस्कार, आज आमी हांगा पिराच्या कोणीचेर आसा। बायपास रोड जो चालू आहा त्या रस्त्याचें काम चला तितून येयलेलें आसा। हांगा अशें प्रॉब्लेम जाल्लो, हांगा भरपूर हांगा प्रॉब्लेम सुद्दां क्रिएट जाल्लो आसा। आमी तांचे कडेन एक मिटींग घेतलेली, कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन, रोड्सा कडेन सांगलेलें कितें आमकां पयलीं कावन्सिलाक विश्वासान घ्या, लोकांक विश्वासान घ्या आनी मागीर काम चालू करा म्हणून। पूण अशें हांच्यांनी तशें कांयच करूंक ना, तेंचें काम बरें युद्ध पद्दतीन चलता। कितें जाल्लेलें आसा, आमी तांकां सांगलेलें तो बायपासाचो जो सर्वीस रोड दी म्हणून, तो तांच्यांनी सर्वीस रोड दिल्लो आसा। थंयच्यान जे पाणी मार हे मार म्हणलेलें अशें करता ते, थंयच्यान आमी सांगलेलें कितें कुशीक सायडींतल्यान बॅरिकेड घालचें म्हणून, जेणे करून थंय धोका आसा किंवा रातच्यो ज्यो गाडी आसा, दिसाच्यो गाडी आसा, टू व्हिलर फोर व्हिलर ते तेवटेन पडों शकता। ते बॅरिकेड थंय घातलेलें ना, आमी तांचे कडेन मागना डिपार्टमेंटा कडेन तांचे ते बॅरिकेड घालच्यो। आनी एक अडचण जी आसा ती लोकांची आमकां परत येता की रातच्यो जर काळोख जाल्या कारणान थंयसर लायट्स ना, लायट पेटना, तेजी लायटीची सोय करची, नाल्यार फाल्यां कशें जातलें, आमी खंय इशू करतले आनी बोवाळ जातलो आनी काम बंद पडटलें। आमकां कामूय बंद करपाचें ना, डेव्हलपमेंट करपाचें ना, बेग्यांतल्या बेग्यान अधिकाऱ्यांनी ते लक्ष घालून आपलें काम सुरळीत करचें। तुम्ही जे पळयतात फाटल्यान काम चालू आसा, नवीन हायवे 4 लेन हायवे हांगा जावपाचो आसा आनी जे मदीं सर्वीस रोड हांगा केला, मेन रोड जो आसा तो सद्या खणलेलो आसा हेंच्यांनी आनी सायडीच्यान रस्तो केला बारीकसो आनी ताजे बॅरिकेड्स बी तशें कांयच ना आनी सामको धोकादायक रस्तो असो जाल्लो आसा। हो रस्तो हांगासून कनेक्ट जाता, महाराष्ट्रान डायरेक्ट वता हो रस्तो। हायवे जाता पूण ताजेर जी सुरक्षा दिवपाची आसा ती कोण दितलो, हाजेर सद्या लोकांक जे ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी पळोवपाक जाय। एक व्हडलें एक्सिडेंट हांगा जावपाक शकता आनी कोणाचो जीव पण वचपाक शकता। ताचेर लक्ष मारून जे काम आसा हे सारकें सुरळीत जावपाक जाय, पूण जे सुरक्षा आसा तेजेरूय लक्ष दिवपाक जाय ऑथॉरिटी, अशें आमकां दिसता। बिलकुलच्यान महेश गोंयकार, प्रवास